लोकार्पण केले उपरांत दिवचलचो बायपास वादाचो विषय जाल्लो आसा। या बायपास रस्त्याचेर अपघातांचे सत्र चालूच आसा। या बायपासाचे लोकार्पण करून 1.5 म्हयनोय जावना, मात आतां मेरेन 10 परस चड अपघात घडल्यात। मुळगांवच्यान सावंत हो पालक भुरग्यांक शाळेत सोडपाक दिवचले वतालो। बायपासा वयल्यान स्पीडीन येवपी एका कारीन सावंत हाच्या कारीक धपको मारलो। ते बरोबर कारींतली भुरगीं किरकोळ जखमी जाली। मजगतीं आयतार मेरेन हो बायपास येरादारी खातीर सुरक्षीत केलो ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या। वाठाचे वावती जो बायपास जाला हांगा वावती हांगा म्हणजे वासी हांगा आतां निघतो म्हज्या दोळ्या देखत एक्सिडेंट जालो आनी भुरगीं इस्कॉलाची भुरगीं धाकटी भुरगीं अशी तांकां मातसो थोडोसो मार बसला, इंजर्ड जाला, तकलेक मार बसला, हे सगळ्यो गोश्टी घडल्या। आमी आयज पर्यंत पळयता हांगाचें उद्घाटन जाल्या मेरेन 13 एक्सिडेंट जाले जसली। तेन्ना आमी अशें थारायलें की अशें दिसता आमकां की हांगा ज्यो कितें सुविधा आसा, ज्यो स्पीड ब्रेकर जाय, ट्रॅफिक पुलीस जाय किंवा सिग्नल जाय, हे सगळें आमी सुद्दां स्वता कितले फावटी सांगलें केलें जाल्यार ह्यो कोण एक्शन घेयना। जाल्यार आमी आतां अशें हांगासर सगळे ग्रामस्थांनी म्हणजे जे लोक सगळे आमचे हांगा वाळशेचे जमलेले तांचे अशें थारायलां की फाल्यांच्या फाल्यां आमी एक सायनी घेवन सगळ्यांच्यो जे निवेदन सगळ्यांक जेंकां ऑथरायज जे आसा, कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस, RTO जे कोण आहा तांकां आमी सगळ्यांक आमदारांक सगळ्यांक निवेदन सादर करतले। आनी जर आयतार मेरेन येता ते आनीक तुमचे 15 दिसांनी हे न्हू, येता त्या आयतार मेरेन जर हांगासर हे जे प्रयोजन आसा जे कितें करपाक जाय तुमच्या कायद्याक बसता ते हांगा ट्रॅफिक पुलीस, हांगा सिग्नल आनी हांगा स्पीड ब्रेकर हे जे तुमी जर करिना आयता आमी सोमारा दिसा हांगासर रस्त्यार उतरतले। आमच्या वाळशेन बायपास जाला, वाळशी टू वाटा देव। आयज हांगा सडनली एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। जी वयली गाडी येयल्या वाटा देव वयल्यान ती स्पिडीन भयंकर आसली अशी दिसता। म्हणजे एक रबर घातल्या तेचो कांयच उपयोग जायना, ते रबरांचो फायदो जायना। ताका लागून जाता की बेगीन व्हडले स्पीड ब्रेकर घालचे। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।